काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां नमस्कार दायजी वर्ल्डच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत म्हणटा हांव रुपल डिसोजा. मोगचनो बागेवंत हप्त्यांत आमी आसाव आनी खंडीत जावन तुमच्या मनांनी तुमच्या काळजांनी या सगळ्या हप्तसो मोग भरपूर आसा म्हण आमी पात येता आनी ह्या वक्ता तुमच्या फिरगजनी जावंक पुरो विविध पुणशेतांनी जावंक पुरो तुमी आसलेल्या गांवांनी जावंक पुरो सबार भक्तिकारी जाते आसात आनी आयचे विशेष कार्यक्रम तुमकां प्रत्येक जावन बाळोक जेजूचे पुणशेत मंगळूर हांगा कितें विशेष कार्यक्रम आसात म्हण आमी सांगूंक आशेता. ह्या कार्यांत सोम्या संगी साळेस्वरां निरंतर आराधन आणि प्राजित सुसंस्कार अशा विशयांत आमी उलोवंक आशेता. अँड विथ अस टुडे वी हॅव फादर रुडॉल्फ पिंटो OCD नॅशनल सेक्रेटरी फॉर लिटर्जी कमिशन CCBI तशेंच बाब स्टीफन पेरेरा OCD डिरेक्टर बाळोक जेजूचे पुणशेत मंगळूर ते आसात. दोगांय फादरांक मोगान स्वागत म्हणटा. वेलकम टू द शो. येस दायजी वर्ल्डांत बागेवंत हप्त्याक तुमकां पळोवन मस्त संतोष जालो कित्याक म्हळ्यार तुमची लिस्ट हांवें पळयली बाळोक जेजूच्या पुणशेतान कितें पुरा जाता सबार कार्यां तुमी मांडून हाडल्यात आनी प्रत्येक जावन सोम्या संगी साळेस्वरां म्हणलें भोव अपुर्बायेचें एडोरेशना विशयांत उलोवंक आमी आशेता. आज पोस्टर पळयलें तर सबार जाणांनी म्हाका विचारलेलें आसा कितें स्पेशल आसा कालें स्पेशलिटी आसा देखून तांकां सांगलें हांवें 1 घंटो भरपूर पळया कित्याक पाद्राप रेडी आसात पुरा माहिती तुमकां दिवच्याक म्हणून. वेल वन्स अगेन काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्यक्रमांत कितें ना कितें विशेशता आमी हाडून येता बागेवंत हप्त्याक लागू जावन आज तुमचे समोर आमी सोम्या संगी साळेस्वरां हाच्या विशयांत आमी उलयता. वेल बागेवंत हप्तो म्हणटाना क्रिस्तांवांक भोव लक्षिल्ल्यान वळखून सो हप्तो म्हणयत आतां सगळे वर्सांत ती कितेंय करनासून दी इस्टर जावन दी वा आदवेन क्रिसमस जावन दी ती एक काल म्हणटात एक तांच्या लायफा विशयान एक परत एक चिंतात कितें जावन आसा ओके कितें सोमा करियत कितें पाड जालां म्हणलें एक चिंता आटयतात कित्याक म्हळ्यार ही 2 इम्पॉर्टंट गडितां कॅथलिकाच्या लायफान म्हळ्यार सूख जावची ना आनी तशें आसता आज प्रत्येक जावन ह्या क्रिस्ताचो मरणांनी जिवनपणाचो सगळो नियाळ आमी करता आसतना तुमी म्हाका सांगेत गी आज ह्या बागेवंत हप्त्याचो महत्व कसलो तुमकां खंडीत जावन आमकां वी आर नॉर्मल कॉमन पीपल आमच्या मनांत आसचें एक चिंता दुसऱ्यांच आसता आनी तुमी जेजू संगीत पयन करनासात म्हळ्यार सूख जावची ना तुमकां ह्या सगळ्या बागेवंत हप्तोचो एक सुवाळो तो सगळे नियाळ दुसरोच आसा ताच्या विशयांत इल्ली माहिती दियात. पळय बरें आमकां सगळ्यांक आतां गिमेचे दीस ताचे उपरांत येतात पावसाळ्ळे दीस हिमेचे दीस आनी फुडें म्हणटा आसतना काळ आनी वेळ म्हणून आमी फरक करता. त्याच प्रमाणे इगर्ज मतेन ती एक काळ आसा. क्रिसमसाच्या वेळार आदवेन काळ म्हणटा ताचे उपरांत क्रिसमस नातालांचो काळ ताचे उपरांत येता करेजमाचो काळ आनी पास्काचो काळ ताचे उपरांत आनी एक मस्त हप्त्यांचो काळ आसा सादो काळ म्हणून. हाच्या मदें करेजम जाल्लोच एक विशेश एक काळ आसा फकत 3 दिसांचो आमी ताका त्रिदू म्हणटा या 3 दीस म्हणून. निमाणो ब्रेस्तार आमी जशें आपयता ताका दुसरें नांव आसा लितुर्जी प्रमाणे निमाणो शुक्रार आनी सोनवार ह्या आयतारा सांगाता घालना देखून हो एक विशेष काळ सगळी क्रिस्तिजिनी आमची वंदून आसची ह्या 3 दिसांच्या मिस्तेरा वयर. देखून एक शिखर म्हणयत आमच्या सगळ्या क्रिस्तिजिनीचें शिखर हे 3 दीस ह्या पास्काचो दीस. देखून ब्रेस्तार शुक्रार वचून ताका पावता पास्काच्या दिसाकच पावता आनी आमी म्हणटा वर्सांत 50 2 हप्ते आसात 50 2 आयतार आनी 365 दीस एक दीस पास्काचो दीस ताच्या सकला 50 2 हप्ते 2 आयतार 365 दीस ह्या सगळ्यांक एक कितें उदकाची जर आसल्या बरी कुरपेची जर आसची पास्काचो दीस. देखून पास्काचो काळ नासतना ह्या पास्काचो दीस ह्या 3 दीस नासतना क्रिस्तांवपणूच ना. देखून आमकां एक मस्त आपुरबायेचे दीस मात्र न्ही मस्त सेंटिमेंटल दीस मात्र न्ही आमच्या भावार्थाची बुन्यादच हे 3 दीस. देखून आपुरबायेन आमी सगळ्या फिरगजांनी खंय खंय क्रिस्तांव आसात
थंयसर जावं पुरो आमकां गिमेचे काळ पूण भायल्या गांवांनी आनी पुरो आतां थंडी जावन वसंत ऋतू आमी म्हणटा तो काळ देखून अपुर्बायेचो काळ हो खुरपेचो काळ म्हणटा आसतना मस्तू तयारी मस्तू संभ्रम कित्याक आमच्या भावार्थाची बुनियादच पास्काचो काळ या 3 दीस होय. एक काय म्हणटात एक नव्याच रितीचे एक आलोचन एक चिंता तुम्ही आता आम्ही स्टार्ट केलें उलोवचें आनी आतां पास्कांचो काळ म्हणटाना प्रत्येक जावन सगळे ते 40 डेज आमी आसा पळय ते 40 दीस आमी कुर्सा वाटेन भाग घेता स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस और वे ऑफ द क्रॉस म्हणटा. आतां खंयच्याय दिसा वसा नातल्यार शुक्रारा एक दीस म्हणी वसजे म्हण लोकांच्या मनांत आसता कांय नातल्यार आयताराच्या मिसाक म्हणी वसजे म्हण आसता. सो सगळे वर्स कितेंय जावन ह्या 40 दिसांनी लोक पात येता आनी लोक भावार्थान जी येता त्या पातयेनीन म्हळ्यार ती म्हणटा जेजूच्या त्या पाशावांत आमी एक वांटेली जावचे एक व्हड एक बाग आमचे म्हणून सबार लोक वेता आनी त्या कुर्सा वाटेनी आमी पळयता मस्त रितीची विविधता आसा. आतां थोडी स्टेशन्स जस्ट वासून वेता जावंक पुरो आनी थोड्या गांवांनी लोक वेता सोलोन वेता यात्रेक पळयन आसात सबार कडेन विविध रितीची स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस म्हणटाना विविध रितीची एक आचरण आसा. सो आतां असले नट निजायकी भक्त वाडोवच्यांत उपकार तागी म्हणलें एक सवाल. सो फादर स्टीफन तुमी सांगया. आमी बागेवंत हप्त्यांत आसा आनी करेज मुग्धोन आयलो आनी कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण हांव चिंता ह्या करेजमाच्या 40 दिसांत एक प्रमुख देवस्वाम म्हूण येता आनी शुक्राराचें आमी इगर्ज आनी कुर्साची वाट करता. बाळूक जेजूच्या पुण्यशेतांत आमी आयताराचेंय करता. आयताराच्या सांजेच्या 6 वरार उक्त्या मैदानार सगळ्या वाठारांत आमी करता आनी घराय सदांय करचेंय म्हाका कळीत आसा. थोड्यांनी सांगलेलें आसा आमी सदांय कुर्साची वाट करता म्हणून तें एक भक्तीपण निजाकी आमकां लागशिल्लें. तें काल एक जेजूच्या त्या जिविताचे अक्रेच्या एका 40 वरांनी घडलेलीं गडितां मात्र न्ही पूण तीं गडितां म्हज्या जिविताक आज कशें लोगो करची म्हणून ताची नियाळ आमकां आदाराची जातात. त्या देखून तें भक्तीपण आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी जिवीत सुदरावंक एक प्रेरण. आतां तुवें सांगलें बरें जायते कडेन हें नाटान रुपान करतात. नाटान रुपान करतना जें कितें थंयसर घडलें तें आमच्या दोळ्या मुखार परतून जिवें जाता. त्या रितीन तें एक आमकां निजाकी परत्यान तो उडास जिवो करूंक साध्य जाता. पूण आमचें मन चड जावन नटनेचेर आसूंक नजो. जर ताणें तशें केलें गे आनी अशें केलें सूख सोदून काडचें आनी तें आमी केवल नटनेच्या दृश्टीन पळयता जाल्यार आनी भक्तीपण आमी कोणशाक दवरता जाल्यार तें खंय सुकल्लें बरें जाता. पूण हें नटन जावंक पावता एक हातेर वा एक साधन आमकां आमची भक्त चड करूंक आनी त्या भक्तीपणांत गुंडायन वचोंक म्हळ्यार तेंच्या जिविताचेर बदलावन हाडूंक. वय खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आतां सबार बूक आसात वे ऑफ द क्रॉस म्हणटाना सबार बूक आसात आनी विविध बुकां तावन विविध वाचतात एका दिसाक खंयचे वे ऑफ द स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस म्हणटा कितें वाचतात आनी तातूंत ती मागणी आसतात पळय वा तें कंतार ताका रिलेटेड जालें. आय थिंक एका मनशान सगळें समजता तो बट सगळें आरोंक जायनातल्यार एक उतार वा एक मागणें तुज्या जिविताक लागू जाल्लें एक मनशान घेतल्यार त्या 40 दीस सार्थक जालें म्हणून अर्थ म्हळ्यार सूख जावची ना. बिकॉज जेजूच्या कश्टांचे एवरीथींग इज नॉट रिलेटेबल टू यू ऑर इन द सिच्युएशन दॅट युअर इन. तुवें आजच्या दिसाक तें लागू जायना कोणा. पूण कितें आतां आमी बायबल वाचतना तशेंच हर एक संगत आमकां at that point of time त्या circumstances match जायना कोणा. बट देर इज वन थिंग दॅट यू कॅन टेक आनी खंडीत जावन स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस इज समथींग लायक दॅट म्हूण म्हाका बघतात. तुमी सांगले प्रकार खंडीत जावन एका मनशाक कितें एक वा 2 संगती ताचे तावन घेवन तो बदलावण हाडूंक शकता तर दॅट इज इंडीड अ ग्रेट थिंग. वेल हांवें पळयलें आसा ह्या काळार इमाज्यो दमतात खुरीस दमतात हाचे फाटल्यान कारण कितें? हांवें वडूल सांगिल्ल्या बरी आमचें गमन पुर्ती संपूर्ण जावन जेजूच्या मिस्तेरांचेरच हासच्या. हाका लागून इमाजी म्हणटा आसतना आत्तां आमी कुर्साची वाट म्हळें कुर्साच्या वाटेन ती एक बरो एक अपुर्बायेचो विशय आसा. कोणें ती कुर्साची वाट बरयल्या. आतां आमच्या सगळ्यांच्या फिरगजांनी कुर्साची वाट तयार करता आसतना लोक तांची भोगणां घालता. खंय हांगा थंय हांगा मेळ्ळें देवशास्त्र म्हणून आरावन घालना. देखून
कुर्साची वाट तांची बोगना उसारचो वेळ त्या पूण कुर्साची वाट एक देवास्पण तशेंच आमकां देवास्पण ह्या भक्त सांतां भक्तांची आसता देखून इगर्ज आनी सदावत जावं पुरो मोरयेच्यो इमाजी ह्या विविध सांतांच्यो इमाजी आसता आमच्या मदीं एक रीत आसता असं जाल्यार सांतां कशेन वचून मागणें करचें ताचे उपरांत तांची मजत मागची ह्या थोड्या कडेन इमाजींचो वचून उमोगान घेतात कितें लोकांची भक्त पूण आमकां इमाज्यो आसच्यो ह्या संतांनी भाग्यवंतपणी तांची जिणी जियेल्यात म्हणून दाखोवच्या पूण हे 3 दीस पवित्र ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार येता आसतना इगर्जमतीचें सगळें गमन फकत जेजूच्या मिस्तेरां वयर देखून आत्तां म्हणल्या प्रकार निमाण्या त्या 40 वरांनी कितें घडलें मस्त घडलें तें आमी बायबलांत आयकता देखून त्या दिसांनी जेजूचेरच आनी इतले आपुरबायेचो आमच्या भावार्थोचो गूट थंय आसा म्हणटना आमी थंय वचून हांगा वचून आमचे भक्तीपूर्ण आदारचो वेळ न्हय तो आमची मोत डिस्ट्रॅक्ट जावचो वेळ न्हय तो आनी हाका लागून एक सुलभ उपाय कितें इमाजी धांवच्यो म्हणटा आसतना मुखार आसा म्हणटा आसतना ते इमाजे लागीं वसया या ती पेंतूर पळया म्हूण बगता हाका लागून पयलीं एक रीत आसली कितें तेच आतां नव्या पवित्र सभेच्या कानुनांत ती घाल्या पोरसो आयतार आमी ताका म्हणटा पांचवो आयतार काल जाल्लो रामाचो आयतार म्हणटा आसतना तो 6वो आयतार 5व्या आयतारा उपरांत सदावत पयलेच्या दिसांनी सगळ्यो इमाजी दंपून दवरची रीत आसली आतां नवें कानून आमकां कितें सांगता आमकां एक ऑप्शन दिता विंचोवन दिता एकच आमी परच्या आयतारांत धरून सगळ्यो इमाजी बंद करच्यो म्हळ्यार एक बरेंशें नितळ वस्तूर जावं पुरो जांबळे रंगाचें या धवें कसलें घालून इमाजी दमच्यो ताचे उपरांत तें साध्य ना जाल्यार निमाण्या ब्रेस्तारा जायत्यांचे आमच्या फिरगजांनी आमी पळयता निमाण्या ब्रेस्तारा सगळी लितुर्जी जाल्लीच आल्तार रिती करतात आनी त्या वेळार कुरीस ही दमतात आनी ते उक्तें करचें इमाजी पुरो आमी पास्काच्या राती जागरणाकेच्या पयलें इमाजी उक्त्यो करतात पूण कुरीस निमाण्या शुक्रारच आमी कुर्साचें वंदन आमी म्हणटा कुर्साक नामान आसा ताच्या पयलें याजक मणियारी कितें कुरीस उक्तो करता त्या वेळार तावन परत्यान त्या शुक्राराच्या त्या दनपाराच्या वेळार तावन ह्या सांजेच्या वेळार तावन सोनवारा पर्यंत आमचें गमन कित्याक येवकारिस्तांतलो जेजू त्या वेळार ना म्हणटा आसतना आमी आमचें गमन फकत कुर्साचेर दवरच्या देखून अशी आसा चरित्रा आनी मस्त अर्थ वाव व्हेरी नायस आतां निमाणो ब्रेस्तार तुमी म्हणलो आतां निमाणो ब्रेस्तार म्हणटना जेजूचें निमाणें तें जेवण उडासा घेता आनी ताच्या किवर्त्यान उडासा काडचें एक उपाद आसतो खंय जेजू म्हणटा हांवें कशें तुमकां केलें तशेंच तुमी एकामेकाक करा विच इज सच अ ब्युटिफूल थिंग इन इट सेल्फ म्हणयात आनी ह्या एका मिस्तेराचो आमी कशें दाखयता म्हळ्यार पांय धुवनची सेरेमनी आमी करता आनी पयलें आदी 12 दादले बसतले आतां वेळ इल्लो बदलला स्त्रियाय बसतात भुरगीं बसतात हाका हाच्या फाटल्यान चिंताप कितें ते चेंजीसा फाटल्यान निमाण्या ब्रेस्तारा आमी 2 सक्रामेंत संभ्रमता एक जेजून पवित्र युकरिस्ट घडलेलो आनी पवित्र सभा म्हणटा की युकरिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ क्रिश्चन लायफ म्हणजे आमच्या क्रिस्ती जिविताचें मूळ तशेंच शिखर म्हण युकरिस्त घडलो पूण तो हर एका दिसा भेटोवंक ताका मणयारी जाय सो त्या देखून जेजून याजकी दिक्षा घडलेलो दीस सो आमी 2 सक्रामेंत ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आचरण करता आनी हांगासर पांय धुवची रीत आनी एक आसा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या लितुर्जींत ती एक प्रमुख सेरेमनी म्हणून आमी सांगता आनी सोग वांजलिस्ट आसात ह्या सोग वांजलिस्ता पैकी जुवांव तसो वांजल आमी त्या दीस वाचता सेरेमनी वेळार आनी थंयसर तो जेजून येवकरिस्त घडचे विशीं उलयना बदलाक तो जेजून पांय धुवचे विशीं उलयता आनी तो वांजल वाचून जाल्ले उपरांत थंयसर शर्माव जाल्ले उपरांत ही पांय धुवची रीत चलता आनी तुवें सांगलेले प्रमाणे पयलें दादले मात्र बसताले पांय धुवंक आमचो पापसाहेब आतांचो पापा फ्रांसीस ताणें ह्या एका सेरेमनींत नवें सांवाडलें
ताणें कितें सांगलें म्हळ्यार जे थंयसर बसलेले आसात ते सकड एक फिरगस कुटामचे प्रतिनिधी म्हळ्यार थंयसर बसलेल्या सकडांक पळयत आसतना ओके हांगासर एक सगळें फिरगस कुटाम आसा म्हणचे एक चिंता पेजे दादले मात्र न्हय वा एका वर्गाचे व्यक्ती मात्र न्हय पूण सक्कडे सो थंय दादले आसात स्त्रियो आसात धार्मीक आसात पिडेस्त आसात भुरगीं आसात वा कांय मोतिनगी कुडीनगी उण आसली अशें सक्कड स्तरांचे वा वर्गाच्या मनशांक थंय बसूंक आसा आनी त्या रितीन आतां ते पांयदुंची सेरेमनी चलता पूण तेन्ना थंयसर आमी एक इन्क्लुजीव कम्युनिटी म्हणून येता तें एक चिंता थंयसर हाडलां आमी आदले फावटी बाळोजेच्या पुणशेतांत पांय धुता आसतना थंयसर एका कुटुंबाकच बसयलें आजो आसलो आजी आसली बापोय आवय मागीर तांचें ल्हान भुरगें तें ताचे पांय धुल्ले उपरांत वचून मम्मीचे पांय धुवनचें एक्शन करतलें म्हळ्यार इन अ सेन्स बट थंयसर एक दॅट इन्क्लुजीव वा सक्कडी आमी एक कुटुंब म्हणचे एक चिंता बसला आनी आमचो पापसाहेब आतांचो पापसाहेब तो थंय वातिकनांत ती सेरेमनी चलोवच्याकी जैलाक वचून थंयसर कैदींचे पांय धुवचे आस्पत्रेक वचून थंयसर ही सेरेमनी चलोवची असले एका नवीन वा एका विशिश्ट रितीच्या एका बदलावणे कारण जाला तो आनी ते आतां सगळ्या इगर्ज मातेंत पासार वय आय थिंक पांय धुवची सेरेमनी ती तांतूच मस्त गुंडाय आसा बिकॉज इट इज नॉट सिम्पली लायक दॅट एक मनीस आनी एकल्या मनशाचे पांय धुता तर तांतूच एक कळतेपण आसा कित्याक म्हळ्यार दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज नॉट कोणी रँडम मनशाक वचून आमी आय मीन आतां पळयल्यार लोकांनी एक रँडमली एका स्ट्रेंजरा कडेन उलोवचेंच मस्त एक स्ट्रिक्ट जावन वा यू नो काय म्हणटात मोगान उलोवचें मस्त उणें खंडीत जावन उणें आनी तशें आसतना तुमी एक काय म्हणटात वो सगळो सेरेमनी जावंक पुरो लोकांक आपोवन थंय बसून दीस इन्क्लुजीव आयडिया ऑर एवरीथींग तुका थोडे फावटी आतां कोण स्त्रियांक बगल्लें आसलें कोण ना काल्याक आमकां बसयना ती दादल्यांक मात बसयतात आनी भुरग्यांक बगल्लें कोण ना काले डॅडी मम्मी आनी मात्र बसतात आमकां बसयना बट दॅट इज नॉट देर नाव अँड इट इज सच आय मीन खंडीत जावन पापा साहेबाची एक योजन सबार कडेन आतां दिसून येता आनी आमच्या इगर्जांनी हर एकल्यांक आमी सेम स्थानमान दिता म्हणले एक चिंता पी दाखोवंक शकता म्हळ्यार खंडीत जावन आय थिंक दॅट इज व्हेरी ब्युटिफूल अँड एक सवाल एक अक्रिस्तांव जावन आयिल्लें आसा तांणी आमकां विचारलें गुड फ्रायडे वॉट इज द स्पेशलिटी म्हणून आमी सांगलें ओके इट इज अबाउट जीजस डेथ ओके इट्स क्रुसिफिक्शन वाय डू यू कॉल इट गुड म्हणून तांतूं कालें गुड आसा वाय डू यू कॉल इट गुड म्हळ्यार कितें आतां इंग्लिशांत गुड फ्रायडे म्हणून तो गोत्ता आमकां पुरांकी आनी लोकांक सबार जाणांक गुड फ्रायडे तो म्हणून गोत्ता सो गुड फ्रायडेंत what is so good about it or what is the idea behind calling it the good Friday and why not a sad Friday, bad Friday or you know a dead Friday, whatever something negative but we are talking about glory, we are talking about good so kityak एक हांव तुवें एक सांगिल्ल्या विचारल्या सवालाक येता ताच्या पयलीं एक सडीत विशय म्हाका असो कुटसूंक जाय आमचो आदलो पाप साहेब आसलो बेनेडिक्ट 16वो ताचो गुरू आसलो एकलो जर्मन देवशास्त्री रोमानो ग्वार्दिनी म्हणून ताचें नांव रोमानो ग्वार्दिनी तो एक अपुर्बायेचो ताचे मस्तानी मस्त बूक बरयल्यात एक अपुर्बायेचो बूक बरयता सेक्रेड सायन्स म्हणून पवित्र गुर्त तांतूं तो म्हणटा आजकाल आमकां एक मारेकार पिडा अशी जाल्या पवित्र सभेन कितें आमचे गुर्त पवित्र गुर्त सगळे आमचे आसचे लितुर्जी आनी सकट गुर्तां वयर ते गुर्त तांचो अर्थ इल्लोसो होगडायते आसा इल्लोसो माजवून वेते आसा देखून आतां गुड फ्रायडेक येवच्या पयलें एक सांगूंक जाय आसलें म्हाका निमाण ब्रेस्तार ताच्या विशयांनी मस्त जाणांनी विचारलें आसा आदीं आतां आमचे लागीं शूज आसात बऱ्यो बऱ्यो वानो आसात गाडयो आसात आदीं जेजूच्या काळार सोलोनूच पांय वाटेन महिलांची वाट धूळ देखून कोणी एकलो सोयरो आयिल्ल्या वेळार एका कुलकारान गुलामाचें काम आसलें त्या वाणांचे कट सुटोवन ते वानू पांय ताचे उदकान धुवचे जावं पुरयलेशे घरा मुदार ह्या उदकान धुवचे ते गुलामाचें काम आतां जेजू मेस्त्री जाल्यार गुलाम जाता म्हणटा आसतना तुमी एक शब्द वापरलो खालतेपण म्हणून खालतेपण ताचे सांगाता मायपासपण देखून तें ताणें ताच्या शिसां सांगाता दाखयलें भोवशा ताच्या शिसांक आटापूंक जालना
आतां गूड फ्रायडे येता आसतना पयलें हांवें सांगूंक जाय हो शब्द कितें की आमकां इंग्लिशांत आयला उरिल्ल्या भाशेनी आमी पळयत आसतना पवित्र शुक्रार पूण कितें की तर्जुमो करता आसतना ह्या हांव एक सामान्य शीर्षिका मेळ्ळ्या ह्या एका शब्दाक गूड फ्रायडे म्हणून तशें आमच्या हेर धर्मांच्या भाव भयणीक तें समजना आतां आमी कितें करी येता आतां आमी वचून न्ही गूड फ्रायडे म्हणून नजो म्हणून तांकां तिदवंक जायना तांकां तिदवोवच्या बदलाक आमी एक करी येता तातूंत कितें गूड तातूंत कितें गूड म्हळ्यार आमकां एक बरोसो अवकाश आमच्या भावार्था विशयांत ती सांगूंक थोडीं जाणां विचारतात देव जाल्ल्यान कशें मरी येता म्हणून देवान मरचें कशें पूण आमी आमच्या भावार्थाचो गूट आमकां सक्कट तांकां समजूंक जायना पूण एका मोगाची मीत कितली म्हूण जेजून दाखयल्या एका देखून गूड हें पातका खातीर आतां खंयचेय पातक म्हणटाना आतां आज आमच्या भोंवतणी पुरा प्रकृती नाश जाती आसा आनी पुरो म्हणटा पूण भुमी ताच्याच प्रमाणे फारीकपण घेता म्हणटा देखून पातकाकी फारीकपण आसा हें फारीकपण सदांच आमी शिक्षा दिवच्यान दाखयता पूण आपणाचेर शिक्षा वावून घेवची हें गूड कितें आमी फारीकपण दिवचें आसलें जेजू दिता आमचे तर्फे तें गूड देखून तो मरता कित्याक आमी मरूंक जाय आसलें देखून आमच्या तर्फेन तो मरता देखून कितल्या मापान हेरांक समजता तें म्हाका कळना आमी कशें समजय येता म्हणून पूण समजोंक जाल्लें जाल्यार बरें आसलें आनी एक गूड कितें ब्रेस्तारा दीस आमी सदां हर एक आमी सावळार आयकुनची उतरां ताणें आपणाकच मोडलो ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची तुमचे पासून हांवें मोडची ह्या समर्पणची आमी कशें वापरता तशें पूण ही ताची कूड निमाण्या ब्रेस्तारा गुर्तान जाली पूण निमाण्या शुक्रार तो क्रुसार मेलो देखून ताणें आपणाकच समर्पण दिलो हें ताचें वर्तेपण देखून जायते फावटी आमच्या बायल्या कितें संभ्रमांनी गुर्त नाका जाल्ले आसात पूण ताची संपूर्ण आयना पूण हांगा जेजून दाखयल्ल्या मोगाची ताणें कितें उंडो मोडच्यांत या दाकार वचून आपले रगत जावन दिवच्यांत दाखयलें तें शुक्रारा दीस आपलें रगत व्हरून आपली कूड बलिदान जावन भेटून ताणें आमकां दिलां हें बरेंपण आतां कितल्या मापान हेरां समजतात म्हूण खबर ना पूण आमी इतलेंच सांगयेत हो शुक्रार आमकां देवा जेजून आमच्या आनी देवा मदें राजी केल्लो दीस मनशाकूळ आनी देवा मदें राजी केल्लो दीस ते गुडनेस ते तितलें म्हूण आमी खंयच्या मापान समजयता एक विशय आमकां क्रिस्तांवांक पळय आतां भायल्या दृश्टीन पळयतना कोणी एकलो सरुल्लो दीस दुखाचो दीस तुवें म्हणलें बरी सॅड डे डेड डे तशें पूण आमकां आमच्या देवस्तुतेन वा आमच्या धर्मांत कोणी एक सरुल्लो दीस तो भाग्यवन दीस त्या देखून आमी संत भक्ताचें फेस्त करचें ताच्या जल्मल्या दिसा न्हय ताणें मेल्ल्या दिसा कित्याक म्हळ्यार तो ह्या संवसाराक तो वा ती ह्या संवसाराक मरून सर्गाक जल्मल्या सो तें हांगा आमचे जेजून मरून आमकां जिवीत दिल्लें त्या देखून तो एक बरो शुक्रार जाता गूड फ्रायडे जाता खंडीत इट्स अ व्हेरी डिफरंट थॉट आय मीन म्हाका एटलिस्ट हांगा बसून आय वॉज लायक ओ वाव ओके अशें म्हणून खंडीत जावन सबार विक्षकांक खुशी जाली कोण ना ह्या वक्ता आनी एक सवाल आज हांगा फूल याजाकच दिसतात न्ही तुमकां वेल सो याजाकांचो दीस म्हळ्यार तुमचोच म्हणलो एक दीस आमी सेलिब्रेट करता ऑलरेडी आनी आतां परवा निमाण्या ब्रेस्ताराय अगेन इट्स अ सेलिब्रेशन आमी म्हणटा आज परत याजाकांचो दीस सो हे दोन दीस काल स्पेशलिटी कित्याक कारण कितें निमाण्या ब्रेस्तारा ओके एक 2-3 संगती सांगूंक आसा एक याजकांचो पात्रोन आसा सांजू वियांनी सडावत फिरगजांनी जायत्या जाग्यांनी पुरा सगळ्या याजकांचो तो पात्रोन देखून ताची परब आसल्या दिसा याजकांचो दीस म्हणून करता पूण आमकां भावार्था प्रकार चलता आसतना 2 संगती निमाण्या ब्रेस्तारा करतात एक सकाळींच्या दिसा त्या दिसा क्रिस्माचे मीस म्हणून आसता क्रिस्माचे मीस ते जायते आमच्या लोकांक खबर ना सांजेर जेजूचे निमाणे जेवण ते ताचे मीस देखून याजकांचो दीस म्हणटा आसतना वडोद फादर स्टिवनान सांगलें याजकी संस्कार घडुल्लोय तो दीस तो निमाणो ब्रेस्तार
देखून निमानो ब्रेस्त संजेची सेरेमनी म्हणटाना याजकपणाचोय दीस याजकपणाचो दीस देखून याजकांक आमकां याजकांचो दीस पूण ताच्याक एक सडाव वतान जावन इल्लोसो लिपूण आसुल्लो मिस्तेर आसा तो निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा सकाळीं जावनचें पूण कितें जाता आमचे पद्र्या पुरा पयस 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 जावन आसतात न्ही तांकां सगळ्यांक कातेद्रलाक येवंक जायना म्हणून आतां कोडयाळ रोजाय कातेद्रल थंय येवंक जायना तांणी सांजे भितर वचून परत्यान सांजेच्या सेरेमनीक तयारी करी जाय पूण सडाव 1-2 दीस की ह्या एका हप्त्या पयलें एक क्रिस्माच्या ह्या तेलां बेजार करचे मीस आसता 3 तेलां बेजार करचे मीस आसता आनी ताका आमी म्हणटा सगळे प्रेस्बिटेरियम म्हणून सगळे याजक आपल्या बिस्पा सांगाता एकवट दाखोवचो गुर्तो तो देखून एका दिवशीचो बिस्प ताच्या सगळ्या याजकांक सांगाता ही तेलांची संस्कारणी करचे मीस करता देखून तो याजकांचो दीस नीज करो या याजकांचो संभ्रम पूण आमच्या सडावत आमच्या लोकांक खबर ना आनी तो गुर्तो ते मीस नीज करून निमानो ब्रेस्तार आमी म्हणटा ह्या सोम्याच्या जेवणाचो दीस आसा न्ही त्या दीस सकाळीं करूंक जाय पूण एका हप्त्या पयलीं आमी करता जावं पुरो पूण संस्कार आमी परत्यान याजकपणाचो संस्काराचो गुर्त आमी सांजेर संभ्रमता देखून याजकांचो दीस म्हणून आयलो ओके दोन संगती मंगळूर दीस पोर जालें पोर ब्रेस्तार वेल वीक्षकांनो आता पाद्रपान एक्सप्लेन केलें याजकांचो दीस 2 दीस निमाणो ब्रेस्तार जावन दी अँड देन फीस्ट डे आता तुमच्या मनान तुमकां खंयचोय दीस गोतागी 2 पटी सेलिब्रेट करचो खंयचोय आसल्यार कमेंटार घाला आमी वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट वेल आता इस्टरा दीस आमी ते या एक मोदे सॉरी नो प्रॉब्लेम वडून तुवें विसरल्यांतूच एक इल्लोसो एक गांस आसा याजकांचो या याजकपणाचो याजकांचो दीस म्हणटाना आमचो कसलोय विशेष दीस आसल्या दिसा आमी आमचो याजकांचो दीस पूण याजकपणाचो दीस निमानो ब्रेस्तार ओके पूण परती आनी एक निमानो ब्रेस्तार म्हणून आमी सडावत वापरना तो शब्द निमानो ब्रेस्तार न्ही पवित्र ब्रेस्तार पूण आमच्या मध्ये संवय जाल्या येस आता इस्टर म्हणटाना आमी आदमेन बेजार करता उजो हे करता आता ते पुरा रिवाज सबार संगती आमी करता रायट ताचे फाटल्यान उद्देश घेता कित्याक ते करता इस्टरा दिसा ओके निमू पाद्रापान लितुर्जींत दोतोर सनद आपणायला सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्त माहित आसा इस्टर जेजूच्या जिवंतपणाचो दीस पूण ताच्या पाठतळार जुदेवांची पास्क बराब आसा ताका लागून आमच्या जागरणाच्या मिसा वेळार उत्पत्ती पुस्तकांत धरुल्लें ताच्या उपरांत इस्रायल प्रजा कशें गुलामपणांत स्वतंत्रपणाक उतरली देखून इस्टराचो नीज अर्थ उतरो काळोखांत उजवाडा अशी मरणांत जिविता अशी देखून त्या राती जागरणाच्या वेळार वापरचे सगळे गुर्त उतरवणे विशय उतरवणे आमी आदीं एका वळाक पांपाळे घालताले इशिणटावन तिशून उतरोवंक मोदें उतरता आसतना इल्लें कामतां आमी थोड्या पटी जर तर पांपाळे इल्लेशें हळू आसा जाल्यार या पूण त्या रातीचे सगळे मिस्तेर ह्या उतरवणे विशय ताचे सांगता आनी एक आसा सांत आगुस्तीन म्हणटा ती रात पवित्र स्नानाची रात म्हणून या तें फेस्त पवित्र स्नानाचें फेस्त इस्टर सुरू जाल्लें तशें सगळ्या कितें आमी खातेकोमेन म्हणटा तयारी करनासल्ल्यांक त्या राती पवित्र स्नान मेळटालें इस्टराच्या राती देखून इस्टर सुरू जाल्लें आतां आमी क्रिसमस जाल्यार सुरू जावंक इल्लो तेंप लागुल्लो इस्टर आदीं तावन जेजूच्या काळार तावनूच ह्या जेजूचें जिवंतपण न्ही त्या घडये तावनूच इस्टर आसा इस्टर पूण जे संभ्रम आमी आतां संभ्रमता एका फाटल्यान एक करून ते सवकास करून मांडावळेंत आयल्यात आयल्यात म्हळ्यार आतां कित्याक आमी एक सांगी येता आतां जर तर आमची मालगणी कोणी आयकून आसात आतां जालीं 70-80 वर्सां उतरलीं 1951 पर्यंत एक काळ आसलो देखून ते पर्यंत इस्टर आमी आतां 3 दीस म्हळें पळय ते 3 दीस म्हणूनच विशेष म्हूण नातल्ले बागेवंत हप्तो म्हण तसो पोरच्या आयतारा तावन धरून हे 3 दीस ही करेजमांतूच आसले
आणि पास्काचे जागरण म्हणून सोनवाराच्या सांजेर करचे सोनवाराच्या सकाळी आसले सोनवाराच्या सकाळी त्या दाळसो पापसाहेब पियूस 12 तो नवीकरण हाडता ताचे उपरांत 1950 आणि 5व्या इसवेंत ते तो लागू करता देखून हे हो बदलाप आयिल्लो ताच्या उपरांत ताच्या पयलें कितें आसलें निमाणो शुक्रार आनी बरो म्हणटना जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ ताच्या उपरांत कूड देवची सेरेमनी ताच्या उपरांत दुखी सायबिनीक ची इमाज घेवन आमी पुरशांव काडचो जेजूची कूड वणवरची अशें म्हळ्यार कुर्सा वयर दवरली तें पुरा पयलीं आदीं जावन आसल्ल्यो संगती आतां पवित्र सभा कितें म्हणटा 1969-70 9 मिसांत थोडे बदलाप जालो आनी त्या वेळार हांवें सुरवेर सांगलें न्ही हे 3 दीस म्हणून ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार हे एक अखंड दीस आनी तूं खंयच्याय संगती मोदें येना हे म्हणून पवित्र सभेन सांगलें देखून हे आमी इस्टर म्हणटा आसतना ताका लागून आतां रातीचें जागरण जर तर आमच्या मदल्यांक आज कारणांतर जावन आमच्या मदें पुराय हें मीस जागरणाचें मीस सांजेच्या 7-7:30 आसा पूण आमच्या मलगड्यांक एक 30-35 वयल्यांक सगळ्यांक खबर आसा आदीं मोद्यान राती आसलें मोद्यान राती असो उद्देश कितें उतरो 9व्या दिसा देखून हे इस्टराची संभ्रमणी नीस करून सुरू जावची ब्रेस्तारा दिसा सांजेर सोमची आयतारा दिसा सांजेर आमी ते म्हणटा पवित्र सभेचे मागणें म्हणून पूण आयतारा दिसा सगळां कांय सण्णा मास आनी पुरा म्हणून बांदून आसतात खबर आसची ना लोकांक पूण ब्रेस्तारा सांजेर जावन आयतारा सांजेर पर्यंत आतां परत आमी बाळोक जेजूचे पुण्य विशांतीतल्यान उलया आतां 40 आय मीन सगळ्या वर्सां भक्तीक लोकांक सबार कार्य जावन आसात लॉट ऑफ थिंग्स मिसां जावंक पुरो रेतीरे जावंक पुरो कन्फेशन जावंक पुरो हांवें सबार कडेन आयकलां कन्फेशन्स म्हणटना खंय नातल्यार भिकर कट्टे वसयत ते एक आसा कावन्सिलींग जावंक पुरो लोकां खातीर सबार संगती भक्ती कार्य ती जावनूच आसतात आनी ह्या पुटी सुम्या संगीत 40 वरां एक विविध योजन तें एंड इट इज सच अ ब्युटिफूल थिंग अबाउट पर्पेच्युअल एडोरेशन आनी एक थॉट हाचे फाटल्यान चिंतप कितें कशें तुमी प्लॅन केलें एंड वॉट इज द थॉट बिहायंड सुम्या संगीत 40 वरां सुरू जावन 14 वर्सां जालीं सो ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा हें 15व्या वर्साचें भक्तीपण आनी 40 संको आमी घेतलो जाल्यार जुदेव संस्कृतींत वा बायबलांत हर एका संख्याक एक अर्थ आसा फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 सक्रामेंट संपूर्णता परफेक्शन कंप्लीट तशें 40 संको घेतलो जाल्यार तो एक टायम ऑफ प्रिपरेशन इन व्यू ऑफ समथींग फॉर एग्जाम्पल आतां नोयेच्या काळार 40 दीस आनी 40 राती पावस वतलो कितें म्हळ्यार संवसारार इतलें खोटेपण बरयलें की देवाक एक नवी सृश्टी हाडूंक जाय आसलें आनी ती 40 दिसांची आनी रातीच्या पावसा मुखांत त्या बुर्तुकला मुखांतर जे कोण नोयेच्या तारवार आसले तांचे मुखांतर एक नवी सृश्टी उदेली पाद्रापानोडोल उल्लेख केलो इस्रायल पोरजेन इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक पयण करचें 40 वर्सांचें पयण आनी थंयसरी ते 40 वर्सांचें पयण केल्ले उपरांत थंयसर नव्या गांवाक वचून पावतात थंय दूद आनी मोवळच्या वा बसयल्ल्या गांवाक वचून पावतात सो थंयसरी हे 40 वर्सां एक तयारेचो एक वेळ जावंक पावता तशेंच जेजूच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत थंयसर 40 दीस आनी 40 राती जेजू अरण्यांत उपास करता आनी थंयसर जेजूक तेंतेसांव आयिल्ली आमी वाचता आनी ती 40 दिसांचे उपास जाल्ले उपरांत जेजू पब्लीक जिवीत सुरू करता देवाचें राज परगट करूंक तो मुखार सरता सो हे सकट 40 दीस आमी पळयत आसतना थंयसर एक तायराय आसा आनी नवी सुरवात थंयसर आसा सो हांगा आमी करेजमूय घेतलो जाल्यार थंयसर 40 दिसांचो करेजम आमी म्हणटा ऑफकोर्स 40 दिसांचे एक चड आसात म्हळ्यार ते आयतार आयतार ते लेखाक धरनात त्या देखून थंय 40 दीस आमी म्हणटा सो हांगासरी हे 40 दीस तुवें व्हडो सुरवेर उल्लेख केल्ले प्रमाणे आमच्या पातकी जिविताक मोरूंक वा आनी नव्या जिविताक उठोवंक ती एक तयाराय म्हणून येता
सो हे करेजमाचे 40 दीस आनी त्या 40 दिसांनी परत्यान ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत 40 वरां. सो हे 40 वरां परत्यान जे कितें आमी 40 दिसांनी केल्लो करेजम आसा वा प्राचित आसा वा त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा तें आनी एक पटी संपूर्ण एक हाडूंक आनी भाग्यवंत हप्तो निजा की भाग्यवंत करूंक तें एक चिंताप ह्या 40 वरांच्या आराधना पडटलें. आनी पवित्र सभेंत आमी वडोलचो म्हळें पवित्र येवकरिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचें उगमन शिखर. आनी अशें म्हणटना पाप साहेबांनी मिसाक कितलो महत्व दिला गे तितलोच मिसा भायर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक महत्व दिल्लो आसा. आनी तें आमी हांगासर करता 40 वरांच्या आराधनांत आमी पवित्र येवकरिस्ताक दवरून थंयसर आराधन करचें. सांगतच तुवें सांगले प्रमाणे कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक एक अपूर्व अवकाश. थोड्यांक फिरगजेंत कुमसरात आसल्या वेळार वचोंक जावना कोणना वा दुसरीं कांय कारणां आसतलीं पाद्र्या वचोंक लज दिसता कोणना. सो हांगासर एक अपूर्व अवकाश आराधनांतय भाग घेवंक जाता. सांगतच ते आराधना वेळार जेजूचो नीज अनुभव जाल्ले वा आपणाच्या पातके जिविताचेर वा जिविताचेरच एक विर्मोत्सव करूंक थंयसर दिवचो नियाळ जावंक पुरो वा त्या आराधनाचें वातावरण जावंक पुरो आनी एका रितीन इल्लें आदार जाता. सो ते दाळे एक नीज जावन मन परिवर्तन जावचें कुमसराचो सक्रामेंत जोडचें आनी ह्या पास्का फेस्ताक एक लागशिल्ल्यान तयारी करची एक सुवाळो थंयसर मेळटा. तशें आराधना जाता. सो हांगासर कुमसराचो सक्रामेंतय जाता. हय बाळका जेजूच्या इगर्जे विशयान म्हणटा आसतना एक म्हाका एक विशय कुडसूंक जाय. सुरू आमचो ते उद्देश आसा फकत देवास्पण वाडोवचो न्ही बदलाक ताच्या सांगता देवास्पणा सांगता लोकांचो भावार्थ गट करच्या. देखून भावार्थ गट करच्याक खंयचे एकाना एक नवी 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 आलोचन घालना. आनी ह्या पोटी हे 40 वरां म्हणटा आसतना फादर स्टिवानान मस्त तकली करपिल्या म्हळ्यार तो अशें हांगा करपितना ताका आयडिया येता ताका लागून ते ताचे केस गेल्या तशें मस्त. आनी म्हळ्यार कित्याक पवित्र सभेन कितें पुरो नव्यो नव्यो परंपरा आसले नव्यो परंपरा म्हणूंक जायना परंपरा आसले. ताचे उपरांत खंयच्यो संगती लोकां मोगाळ जाल्यात. देखून ह्या 40 वरांनी फकत आराधन सांगता ह्यो पुरा एका लोकां आतां कोणूय एकल्याक एक लिस्ट पळोवन म्हाका ह्या वेळार ह्या वरां वसी येता जावं एक बरें संगीत धार्मीक संगीत आयकुया या कॅरिझमॅटीक मागण्या सांगता या देवाच्या उतराचो नियाळ कर. देखून तांकां खंयच्या नमुन्यार सुशेग भोगता देवा सांगता वेळ करचोंक ती विंचोवण करून ह्या 40 वरांच्या विंचोवणेन खंयी तांणी येवं येता. देखून ही मांडावळ तशी घाल्या. आय थिंक ही मांडावळ एक्चुअली लिस्ट लांब आसा आनी मस्त आसा तांतो वाचूंक गेल्यार पयले तर ऑल द टायप तुमी बरयला आनी हे वॉट्सॅपार वचून आसा लोकांक आनी लोक पळोवन आसा. आतां हे सगळे आराधन 40 वरांचे सकाळी 6 वरार पाल्यांच्या दिसा सकाळी 6 वरार प्रारंभ जावन पुरवांच्या दिसा 9 वरां पर्यंत आसा. आनी तुमी सांगले प्रकार फादर आतां थोड्यांक मीस म्हळ्यार मस्त लागशिल्लें थोडी मीस एटेंड करल्या उपरांत तांकां मस्त समाधान भोगचें आसा आनी थोड्यांक जस्ट आराधन आनी थोड्यांक जस्ट एका काल म्हणटात ताबरनाका मुखार बसचें वा सॅक्रमेंट ब्लेसिड सॅक्रमेंटा मुखार बसचें आनी थोड्यांक जस्ट वर्शीप हिम्स आनी हांगा लेक्शो डिविना बरयला एनॉयंटेड वर्शीप बरयला हंबल खंयचे तैजे मागणे जावन दी काले तो एक एकल्या मनशाक ताका ताका पसंद जाल्ली एक वाट आसा देवा कडेन उलोवची आनी थोडीं तांच्या कुड्यान बसून उलयतात कोणा थोडीं इगर्जेन बसून उलयतात कोणा आनी थोड्यांक हांवें मस्त कडेन पळयलां थोड्यांनी तांचो मांडो सगळो पाड जाल्ल्या दिसा म्हणजे आवाज बाळक जेजूच्या पुणशेताक वता म्हण. सो एक एकल्यांक तांचेंच म्हणलें कितें आसता ते एका त्या कोणशार बसून उलोवचें आसता वा ते एक तांचें सॅटिस्फॅक्शन अँड दॅट थॉट वेर तांकां बगचें आसा ओके देवा कडेन खंय बसून उलोवं येता बट आमकां मनशांक आमचीच म्हणली एक रीत आसता उलोवचें अँड ते आय थिंक आतां बाळक जेजूचे पुणशेत म्हणटाना साबार मंगळूरकारांक जावंक पुरो बायलीं कोण हांगा येतात ती म्हणटात एक इन्फ्लुएंस जीसस शायना कसो येवया एक पळय येवया म्हणून अँड दॅट इज द स्पेशलिटी अँड दॅट इज अ ब्युटिफूल थिंग कित्याक म्हळ्यार फेथ डजंट ग्रो जस्ट लायक दॅट न्ही एका काले म्हणटात एका जस्ट एक दोळे जावन उक्ते करतना एक मनीस फेथफूल जावंक शकना बट इट इज अ जर्नी आनी तुमी हें सर्व कार्य करची इट इज हेल्पिंग कित्याक म्हळ्यार साबार जाणां आतां थोड्यांक फॉर एग्जाम्पल मे बी आतां तुमचें कालें 7 to 8 AM प्रेज एंड वर्शीप आसा अँड ताचे उपरांत सेक्रेट प्रेज आसा मे बी एका मनशाक
आराधन दॅट सेक्रेट प्रेसाक अटेंड करूंक जाय बट बिकॉज ऑफ वर्क दे कॅनॉट अटेंड सो दे वील प्लॅन टू अटेंड 7 to 8 AM तांकां आतां प्रेज एंड वर्शिपाची आयडिया आसची ना बट दे आर गोईंग देर कित्याक म्हळ्यार तांकां दुसऱ्या टायमार वचूंक जायना म्हणल्या कारणाक ती वेतली बट दॅट मायट बी अ चेंज इन दियर लायफ वी नेवर नो कितें देखून लोकांक एक विनंती आसा तुमी सगळ्यो 40 वरां थंय आसल्यार बरेंच बट दॅट इज नॉट द पॉयंट इज तुमकां कितलीं वरां स्पेंड करूंक जातात वा तुमकां कितें तुमकां मस्त लागशिल्लें म्हण बघता त्या आराक तुम्ही वेचे अँड स्पेंड दॅट टायम म्हणून आतां युवा जाणां म्हणटाना म्हाका एक उडास आयलो थंय जे मागणें हांवें सांगलें सबार ICYM जावन दी YCS जावन दी सबार युवा जाणांची संघ संस्थे खंयच्यो आसात तीं करतात तायजी मागणें तांच्या फिरगेजांनी करतात आनी लोक मस्त येतात सो ह्या एका प्रेयराचे स्पेशलिटी कितें डिफरन्स ऑर वॉट इज तुमकां युवा जाणांक एट्रॅक्ट जावंचे जाल्यार कितें आसा तातूंत म्हूण बघता ते जे फ्रांसांत सुरू जाल्लें मागणें थंय म्हणचोच एक जागो आसलो आनी थंयसर ताका ब्रदर रोजर म्हणटात ताचो एक समुदाय आसलो आनी थंयसर हें मागणें सुरू जाल्लें त्या देखून ताका त्या मागण्याक तेजे मागणें म्हणून नांव आयलां आनी तुवें सांगलेल्या प्रमाणे ह्या करेजमाच्या दिसांनी जायत्या फिरगेजांनी हें मागणें चलता आनी प्रत्येक जावन ICYM हाचें मुखेलपण घेतात आनी ते थंयसर इटे दवरन ताच्या मोदें ते ल्हानशे दिवे दवरन सो सगळ्यांनी रेड तें एक वातावरण आनी तातूंत मागणें करचें मागीर थंयसर एक क्रुसिफिक्स दवरन थंयसर वचून नमस्कार करचें सो हे थोडे एक प्रकार त्या मागण्यांत आसात तशेंच थंयसर म्युजीक आसा थंयसर चांट्स आसात सांगलेंच परत्यान सांगचें सो तातूंत एक गुंडायेन वचोंक जाता सो मागण्याचो बोवार तातूंत एक स्थापन जाता सो अशें म्युजीक चांट्स मेडिटेशन सायलन्स ही सकड त्या तेजे मागण्यांत आटापतात आनी एक तेजे मागणें हांव चिंता तें एक एक्युमेनिकल मागणें न्ही तातूंत केवल कथोलिकांक मात्र न्ही ते कोणाकय येवयेत इगर्ज मातेन जायते वांटे फाटणे आसा जायते पवित्र सभा आसात आमी सेक्ट्स वा चर्चीस म्हणटा आमी सो सगळ्यांनी येवन मागणें करच्याक एक सोदून काडलेली रीत प्रत्येक जावन ताच्या समुदायांत जल्माक आयिल्ली रीत पूण आतां सगळ्यां लोकां मोगाळ जाल्या आनी तांतल्या तातूंत युवकांक जेजू थंय हाडच्याक एक वाट जाल्या पूण हांव चिंता तुवें विसरल्या सवालाक भोवशे आमचे जावन नीट जाप येवंक ना म्हळ्यार कित्याक तुवें विसरलें आतां युवा जाणांक एक वडच्या बरी कितें करी येता आमच्यो थोड्यो संगती आसात एक म्हळ्यार कितें की एक आमकां अस्कतकाय हांगा आसा अस्कतकाय म्हणना आमी एक कंडिशन आसा कितें म्हळ्यार हें आराधन देखून उरिल्ल्या खंयच्या कन्वेन्शना वेळार आमी खंयच्या एका मागण्या जमते वेळार कितें करचें तें हक्क आमकां आराधना वेळार वापरूंक जायना कित्याक पवित्र सभेची नियम आसात पळय त्या प्रमाणे मात्र आमी चलाय पडटा देखून आराधन आमच्या गांवांत जेजू वयरच देखून वैयक्तीक न्ही देखून आमकां इल्लेशें युवा जाणां सांगता डॅन्स करयेत या बरें हांसून कर कंतारां करयेत म्हूण बगल्यार इल्लेशें प्रेज एंड वर्शिपांत आसा तें पूण आमचे गांवांत सगळें जेजू वयर देखून हांव चिंता युवा जाणां कोण येतात पळय ती देवाक सोदूनच येतात देखून तांकां विंसोवण आसा कितें कितें जाय म्हाका हें वर नाका आनी हें वर आनी एका वेळार त्या वेळार येया म्हूण देखून तें ऑप्शन आमी दिता पूण युवा जाणांक पसंद जावच्या बरी आमी हांगा बदलूंक जायना कित्याक आराधन देखून पण ह्या 40 वरांच्या आराधनान मस्त नवे नवे आसा म्हण आमकां गोंयटा भुरग्यांक तावन आराधन आसा घुमटां आसात भजनां आसात हाच्या विशयान तुमी कितें म्हणटा या 40 वरांचें आराधन आमी पॅम्पलेट जे प्रिंट केल्लें आनी वॉट्सॅपार धाडिल्लें तातूंत पळयलें जाल्यार 30 आनी 1 पंगड थंयसर येता म्हळ्यार आतां फाल्यांच्या दिसा सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदान सभें हें आराधन सुरू जाता आनी ताचे उपरांत एक घंट्याक एक पंगड येवन थंयसर आराधन करता सो तातूंत कॅरिझमॅटीक मागणें आसा थोड्यांक प्रेज द लॉर्ड म्हणून मागणें करूंक खुशी जाता थोड्यांक ध्यानाचें मागणें जाय तुवें म्हळें सायलेंट जावन मागोवन ध्यानेस्त जावन मागणें करूंक जाय सो तांकांय थंयसर अवकाश आसा मागीर आमी लेक्सियो दिविना म्हळ्यार आमी बायबल वाचता
पूण बायबल वाचलें जायते फावटी आमकां तें तुवें वडोल सुरवेर उल्लेख केलें खंय तोपाना तें आमकां तांतले कितें आमी जायते फावटी न्यूज पेपर वाचले बरें वाचता सो त्या देखून तातूंत थ्रिल येना वा तें चॅलेंजींग बघना पूण वाचलें उतर चिंते एक धाकटो पॅरा काडून वाचलें तें परत्यान सावकास वाचलें ते दाळा तातूंत एक सेंटेन्स वा एक शब्द तोपता काळजाक तोपता तेन्ना तो शब्द घेवन परत्यान ते म्हज्या जिविताक एप्लाय करून ह्या शब्दाक ह्या वळीक हांवें कशें रेस्पॉन्ड करचें सो तें एक लेक्स्यो दिविनाचें एक मागणें सो तेंय आमी आराधनांत आसा केलां ताचे उपरांत भुरगीं ल्हान भुरगीं तांचे पसत मागतात मात न्ही वडिलां पसत मागचें सो तांणीच आराधन चलोवन व्हरचें आसा यूथ आसात ते आराधन चलोवन व्हरतात तशेंच मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट तशें सिस्टरां आसात DACचे याजक आसात धार्मीक याजक आसात आमचेच कार्मेलीत याजक आसात ताचे उपरांत तेय मागणें पूण तेय मागणें पाद्रापान तें सांगले प्रमाणे जे कितें उरल्या तेय मागण्यांनी पळोवंक मेळटा तसलें फॉर एग्जाम्पल थंयसर कुरीस दवरून थंयसर वचून नमस्कार करूंक अवकाश ना बदलाक तेय मागण्याच्यो थोड्यो रिती वापरून आमी पवित्र युकरिस्ताक आराधन करचें तसलें मागणें आसा ताचे मागीर जेजू मागणें म्हळ्यार जेजूची नांवां उल्लेख करूनच थंयसर आराधन करचें ताचे उपरांत भजन्स प्रत्येक जावन आमच्या नॉर्थ कर्नाटकांनी गेल्यावर तांकां भजन्स एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लिटर्जी ऑर डिवोशन म्हणून येता तें आमी वापरता आनी हांव चिंता पयले फावटी आराधनांत आमी घुमटां वापरते आसा सो घुमटां पदां आमी आयकल्यांत पूण हांगासर आराधनांत घुमटां वापरून आराधन करचें तसलें एक आसा तशेंच इन्स्ट्रुमेंटल म्युजीक इन्स्ट्रुमेंटल म्युजीक मात्र केळोन तातूंत सोम्याच्या आराधनाचीं गितां गावन तशें आराधन करचें अशें विविध प्रकारांनी हांगासर आराधन चलता आतां अशें विविध प्रकारांनी म्हणटना हें कालें इनोवेशन हाडलां वा नॉवेल्टी हाडलां पब्लिसिटी म्हणून त्या अर्थान न्ही बगार हातूंत हांव एक पाद्रापान वडोल म्हळें भावार्थाची शिकोवणी आसा कितें म्हळ्यार आमकां आराधन म्हणटना काल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आतोयर घालूनच आराधन न्ही आराधन करचें विविध रितींनी आमी करी येता आनी आमी थंयसर बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत ही एक शिकोवण दिता लोकांक आळे तुमकां आराधन असल्या रितींनी करी येता असल्या रितींनी जेजूक लागीं येवं येता सो आमी तें बरें हें पाड म्हूण सांगूंक जायना तर एक रितीचें मागणें जर जेजूक तें लागीं हाडटा जाल्यार तें कडेन जावन आमी वापरया सो तसलें एक शिकोवणी एक भावार्थाची एक तरबेती हांगासर म्हाका दिसता आतां तुवें सांगिल्ल्या रितीन पळयल्यार हें आज घरा वचना थंय नीट म्हाका एक क्युरियस म्हाका एक क्वेश्चन आसा तुमकां दोगांय की फादर रुडॉल्फ तुमी म्हाका सांगचें ह्या सर्व टायपान तुमचें फेवरेट खंयचें वा तुमकां मस्त लागशिल्लें खंयचें फादर स्टेफन आन्सर रेडी करता आतां एक फेवरेट म्हणून सांगूंक जायना प्रॉब्लेम टॉप 2 आतां खेलश्याक ताची कातरच बरी देखून हांवूच एक 2 नमुने आनी मुखेलपण दिते आसा एक जेजू मागणें म्हणलें देखून तशें खंयचेंय हें बरें तें बरें म्हणना तुमकां लागशिल्ल्यान तुमकां मस्त खुशी जावंक कित्याक हांव चड ध्यान असो मनीस देखून आमकां कार्मेलीतांक चड ध्यान इल्लेशें पसंद जाता देखून लेक्स्यो दिविना म्हणटा आसतना तें कित्याक पाद्र्यापान सांगलें देवाचें उतर पूण आतां आमी बरें करून उलयता कित्याक हांगा बरें करून उलयता तूं बरें करून हांसून करून आमच्या लागीं उलयता देखून लेक्स्यो दिविना म्हळ्यार तेंच जेजू मनीस जावन आमचे कडेन उलयता देखून तोच एक अनुभव जिवंत जेजूक भेटचो ताच्या उतरांत आय थिंक इन सिंपल टर्म्स म्हाका एक उडासयलो आतां मागण्यो जमत आसात पळय थंय अशेंत कशें घडटा 3 पुटी वाचतात मागीर एक जिविताचे उतार घेतात सो कोणाक मागण्यो जमताची ती रीत बरी जाता तांकां लेक्स्यो दिविना इज अ प्लेस वेर दे कॅन गो अँड बी अ पार्ट ऑफ ऑल्सो रायट तांकां म्हळ्यार सिमिलॅरिटी पूण एक मॅट मुखार वेता आणखी एक मॅट मुखार वेता कित्याक थंय आमी एक मेडिटेशन या ध्यान म्हणून हंत आसा ताचे उपरांत मागण्याचो हंत आसा ते मागणे तुज्या काळजांत जावन येवचे आमी आतां सगळीं आमी मागया म्हणटना एका फाटल्यान एक उलो करचें उले दिवचें न्ही देखून आमकां कोणाक संवय जाल्या हंतांनी वचून तांकां हें लेक्स्यो दिविना एक मॅट आणखी मुखार या 2 मॅट आणखी मुखार वचून वैयक्तीक अनुभव दिता येस फादर तुमचे फेवरेट टायप
तेंत पाद्रापान म्हणले बरी आमकां कितें म्हणल्यार आमची सगळी तरबेती आनी आमचे कार्मेलितांचें जिवीत काणयल्यार आमचें ध्यानाचें जिवीत सो आमकां तें चड आवडटा तशें म्हणटना उरलें बरें न्हय म्हूण सांगना पूण या सो फायनल जावन 6:30 वरांचें आराधन केदाळा कशें चलता तुमी ऑलरेडी सांगलें बट कितें माहीत तुमी आमच्या विक्षकांक दिवंक कशें येतात कितें या फाल्यांच्या दिसा सकाळीं 6 वरार मिसाच्या बलिदानासोबें हें आराधन चलता ताचे उपरांत हर एक घंट्याक एक पंगड येवन विविध प्रकारांनी हांवें येदोळूच सांगलें कसल्या रितीचें आराधन आसा म्हणून तें चलता आनी बुधवारा दीस 9 वरार सक्रामेंताचें बेसांव फाल्यां सक्रामेंत भायर दवरलेलो पोरवां बुधवारा दीस राती 9 वरार सक्रामेंताच्या बेसांवा सांगता तें आराधन आखेर जाता आनी बेसांव दिवंक आनी ताचे उपरांत दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आमचे आदले गवळी बाब निवृत्त गवळी बाब अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोज आमचे सांगता आसतले सो तितल्यार हें 40 वरांचें देवासांव आखेर जाता ताचे मोदें फाल्यांच्या राती नायट विजील आसा जागरणेची रात आनी ती चलोवन व्हरूंक मनदीक बाब एब्राहम डिसोजा आब्बो पाद्र्या म्हणटात SBD मुल्की तावन ताचे उपरांत मनदीक बाब आल्बर्ट डिसोजा आत्तूर बसिलिका तावन ताचे उपरांत मनदीक बाब रिचर्ड क्वाड्रूस कापुचीन आनी शिवमोगा दिसीस जावन फादर रोमन पिंटो ह्या नायट विजिलाक येतात त्या देखून पाद्रापान उडोवचो उल्लेख केलो तुमकां खंयच्या वेळा काळाक येवंक सरी जाता 40 वरां आयल्यार बारीच बरें पूण खंडीत जावन कितलें साध्य जाता तितल्या मापान क्वांटिटी गरज न्हय क्वॉलिटी टायम जेजू सांगता स्पेंड करचें तें बारीच गरजेचें आनी तुमी तशें करी येता तुमकां स्वागत वेल 1 घंटो भरपूर विशेष कार्यक्रमान मस्त माहिती आमकां मेळ्ळी फादर रुडॉल्फ पिंटो फादर स्टीफन पेरेरा आमच्या सांगात आसून तुमकां सुमेस्तांक विक्षकांक तांणी ह्या भाग्यवंत हप्त्यान कशें वांटली जावी येता म्हणून सांगलां आनी खंडीत जावन तुमी त्या पुनशेताक येतल्यात आनी तुमी देवा सांगता तुमच्या देवा सांगता 1 घंटो वा 2 घंटे वा तुमकां जाय तितले वरां तुमी स्पेंड करून तुमकां कितेंच बरेंपण मेळटलें मेळा जे म्हणलो तांचो उद्देश खंडीत जातलो म्हणले पातीनी आनी ह्या वक्ता भाग्यवंत हप्तो म्हणटना दायजी वर्डी आमी आमचें प्रयत्न करता आनी तुमचे खातीर प्रसार जावची ह्या सगळ्या कार्यांचो एक प्रोमो आमी पळोवन येवया भाग्यवंत हप्त्यान तुमची दायजी वर्ल्ड TV प्रस्तुत करता विशेष भक्ती कार्यक्रम सोमारा राती 9 वरांक कार्मेल गुड्या वयले 40 वरांचे आराधन विशेष संवाद भाग घेतात बाप स्टीवन पेरेर आनी बाप रुडॉल्फ पिंटो मंगळारा राती 9 वरांक करेजमाचे गीता गायनांनी जेजूचो पाशांव बुधवारा राती 9 वरांक तेलाचे मीस रुजाई कॅथेड्रलान जाल्ल्या तेलाच्या मिसाचे पुनर्प्रसारण ब्रेस्तारा याजकांचो दीस राती 9 वरांक तेलाच्या मिसाचो महत्व आनी बिस्पाक याजकांचे विधेयपण विशेष कार्यक्रम शुक्रारा सकाळी 11 वरांक पेजार खुर्सागोड्या वयली चारित्रीक खुर्सावाट आयतारा सकाळी 9 वरांक पास्काचे मीस सादर करता डिवायन रेतीर मंदिर मुल्की आयतारा दनपारा 2 वरांक सुपरहिट तुळू चलनचित्र भोजराज MBBS भाग्यवंत हप्त्याच्या भक्ते सांगता पास्क परबेचो संतोष तुमच्या दायजी वर्ल्ड TVचेर वेल भाग्यवंत हप्त्याची कार्यक्रमां दायजी वर्ल्डाची कार्यक्रमां तुमी येदोळूच पळयली आनी अकरेचे इस्टरांत बाळूक जेजूच्या पुनशेतान इस्टराचे मिसां हाची कळोवणी विक्षकांक या ब्रेस्तारा दीस जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम तो सांजेच्या 6 वरार उक्त्या मैदानार चलता ताचे उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मोदेने वरां पर्यंत आसता 12 वरां पर्यंत त्या उपरांत दुसऱ्या दिसा शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वरार पवित्र सभेचे मागणें पाद्रापान उल्लेख केलें ब्रेवरी म्हणटा आमी डिवायन ऑफिस म्हणटा तें आमी लोकसंगता मागता ताचे उपरांत 7 वरार हें निमाणें शुक्रारा दीस 7 वरार उक्त्या मैदानार सगळ्या कॅम्पसांत आमी व्हडलो सयत एक जैत कुरीस पळोवन व्हरून कुर्सेचे वाटेचें भक्तीपण कोंकणींत आदारता त्या उपरांत 9 वरार पुनशेता भितर इंग्लिशांत ताचे उपरांत कोंकणींत 10 वरार आनी 11 वरार कन्नड भाशेन अशें कोणाक खंयच्या वेळार येवंक जायना तुमकां हांगासर कोंकणींत आसा इंग्लिशांत आसा कन्नडांत कुर्साचे वाटेचे भक्तीपण आसा आनी सांजेर निमाण्या शुक्राराची सेरेमनी परत्यान 6 वरार चलता निमाण्या सोनवारा त्या दीस सकाळींच्या 6:30 वरार आमी परत्यान पवित्र सभेचे मागणें म्हणटा आमी डिवायन ऑफिस म्हणटा आनी सांजेर 7 वरार पास्काच्या फेस्ताची जागरणेची रीत सुरू जाता आनी आयतारा दीस सकाळींच्या 7:30 वरार आनी एक कोंकणींत फेस्ताचें मीस आसा तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळका जेजूच्या पुनशेताक पास्क फेस्त संभ्रमूंक
प्रत्येक जावन पास कत्रिदो म्हणजे पास कत्रिदो संभ्रमूंक आनी प्रत्येक जावन ह्या 40 वरांच्या आराधनान भाग घेवन 40 दिसांचो करेजमो संपूर्ण एक हाडूंक स्वागत प्रत्येक जावन कुमसराचो सक्रमेंत जोडूंक व्हेरी नायस सगळो एक घंटो मस्त माहीत ह्या सगळ्या विशेष कार्यक्रमान आमकां मेळ्ळा तुमचो बागेवंत हप्तो जावन दी एक ल्हानशें मेट तुमच्या बागेवंतपणां थंय वचच्याक आनी फादर रॉल्फ पिंटो तशेंच फादर स्टीफन पेरेरा दायजी वर्ल्डांत हांव तुमकां मोगान हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं तशेंच तुमच्या मिसावांक आमी बरें मागता अँड सर विक्षकानो लेट दीस होली वीक बी अ वंडरफूल वीक फॉर यू अँड तुमकां आमी खंडीत जावन बाळक जेजूच्या पुणशेतान मेळटले हांव थंय तुमी उडास विसरनासतना येवनशे तुमकां जाय आसलो तो एक आर चूज करा अँड बी देर तुमी येताना तुमच्या सांगात्याक या फोन हाडणे या सो दॅट यू हॅव समबडी विथ यू अँड वॉक टुगेदर इन फेथ म्हण सांगून तुमच्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 247 टाटा बाय बाय काल आज आणि फाल्यां